नमस्कार योकार गोवा टुनाइट दीप्ती नागवेकार. सविस्तर खबराआधी हेडलाईन्स. आसगांव घर मोडपाचे केशीन डीजीपीचो हात, चौकशी करता ज्युनियर रँक एसपी. पीआयचो गंभीर आरोप. 6 जाण भितर पूजा शर्माचे कशे कितें, चौकशेचेर प्रश्नचिन्ह. आसगांव प्रकरणावेल्यान विरोधकांची डीजीपीचेर चढाई. डीजीपी बीजेपी नेक्सस आनीकूय हाय लेवल अधिकारी घुसपल्यात. प्रकरण सीबीआयक दिवचे. मुख्यमंत्री वोगीक कित्याक, विरोधकांचो प्रश्न. आसगांवची फामील फाटी फुडें. आदी आदाराक उलो, उपरांत कॉम्प्रोमायज. आतां म्हणटा पूजा शर्माचो दबाव. पीआयक सस्पेंड केलो ते खंय सारकें न्ही. विजयाचोय हात ना. नीट यूजीसी पेपर फुटीचेर चर्चा जाय. विरोधी पक्ष फुडारी राहुलाची मागणी. शिक्षण मंत्री म्हणटा चर्चेक तयार. सभापती म्हणटा आदी अभिभाशणाचेर. संसदेन दीसभर गोंधळ. हावेरी पुणे बेंगलोर महामार्गार शिमोगाच्या 3 फॅमिलींतले 13 जाण आगताक गेले. 4 गंभीर. टेम्पो ट्रॅव्हलराचो रस्त्याक कुशीक उब्या लॉरीक जबरदस्त धपको. सरकारी स्किमीवेली गोरवां रस्त्यार सोडिल्ली मेळ्ळ्यार त्या दुधकाराची स्कीम बंद. मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. निरंकाल गोशाळेच्या उक्तावणाक मुख्यमंत्र्याची शिटकावणी. आणि देवळांनी प्रसादा खातीर येतल्या साहित्याक ओम सर्टिफिकेट. सात्विक शुद्ध प्रसाद मेळचो म्हूण शेनवारा ओम सर्टिफिकेटीचे लॉन्चिंग. वैश्वीक हिंदू राष्ट्र महोत्सवान घोषणा. खबरो विस्तारान. आसगांव घर मोडपाचे केशीन डीजीपीचो हात आशिल्ल्याचो आरोप हणजूणच्या निलंबीत पीआयन केला. डीजीपीचे धमकेर करचे पडले. पीआयचो स्टेटमेंट. डीजीपीचेर गंभीर आरोप. केस हाताळटा एसपी रँक अधिकारी. कनिश्ठ अधिकाऱ्यावरवीं चौकशेचेर मोठे प्रस्नचिन्ह. एसडीपीओचे केशीन नाव. केशीन आतां मेरेन 6 जाणांक अटक. पूजा शर्माच्या रोलाची चौकशी. आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात गोंयची कायदो वेवस्था मोडून पडल्या. 2 दिसां पयलीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान मुख्य सचिवा वरवीं चौकशी लायले उपरांत पीआय प्रज्वल देसाय आनी 2 पीएसआयंक निलंबीत केल्यात. निलंबना उपरांत केशींत नवो टेस्ट आयलो. पुलीस महासचिव जसपाल सिंग हाणें कारवाय करूंक दिवंक ना म्हूण हणजूणाचो पीआय प्रज्वल देसायाचो खुलासो. हाचेर डीजीपी गाठलो जाल्यार तो तोंड उगडूंक तयार ना. पुलिसांनी बेगोबेग आपली बाजू मांडपाक एसपी राहुल गुप्ताक फुडें काडलो. Since morning is that there is a news report going on that one officer has alleged role of seniors in this process. I just want to highlight that it's a document which is unsigned and unnamed document. I had also received this document. It is unsigned and unnamed document, and at this stage it is very premature to draw conclusions from that document. And still we are conducting investigation, and as and when something comes up we will inform you. ह्या पुराय प्रकरणाचेर चौकशी करूंक एसआयटी नेमिल्ली. केसींत 6 जाणांक अटक केल्यात. तातूंत 3 बायलां बाउन्सरांचोय आस्पाव आसा. पूजा शर्माच्या भुमिकेचेर चौकशी चल्ल्या. Before transferring of the case, Anjuna PS team had already arrested 2 people. One of them was Arshad Khwaja and other was Pradeep Rana. And after taking over the investigation, crime branch has arrested 6 more people. So total arrests in this case as of now stand at 8. I would just reiterate the names of the people who have been arrested. Day before yesterday, on the day of taking over the case, we arrested Ashfaq Qadir Sheikh. Yesterday we arrested 2 more persons, Muhammad Imran Salmani and Azim Qadar Sheikh. And today we have arrested 3 ladies who were there on the spot. Shaheen Saudagar, Bismillah Gorgundagi and Shalan Kalappa Morekar.
What about the Pooja Sharma? Pooja Sharma, it is still under investigation. मजगती पीआय सांगता ते प्रमाण ताणें खंय उत्तर गोंय एसपीक सगळें सांगलां. ह्या फाटभुंयेर प्रुडंटान एसपी अक्षत कौशलाक गाठलो. तो म्हणटा हांवें संबंदीत अधिकाऱ्यांक स्टेटमेंट दिलो. स्टेटमेंट खरो की फट ताचेर एसपी उलोवंक ना. मजगती ह्या केसीत डीजीपी सारख्या एका वरिश्ठ अधिकाऱ्याचेर जाल्ले आरोप पळयल्यार ही केस एक कनिश्ठ अधिकारी म्हळ्यार एसपी कसो हाताळू शकता असो प्रश्न सध्या गोंयकारांक पडला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आजगांव घर मोडपाचे केशीन विरोधकांची डीजीपीचेर चढाई. डीजीपीक ड्युटी वेल्यान सरकारान रिलीव करचो. आयपीएस एसपी डीजीपीची चौकशी कशी करतलो विरोधकांचो प्रस्न. आनीकूय हाय लेव्हल अधिकाऱ्यांचो हात म्हूण कार्लुसाक दुबाव. पाटकार म्हणटा डीजीपी बीजेपी नेक्सस. पीआयन मुख्य सचिवा मुखार केल्ल्या आरोपांचेर मुख्यमंत्री उलोवंक सोदिना. आसगांवच्या घर मोडटाना कारवाय करची न्ही म्हूण आपल्याक डीजीपीन प्रेशरायज केल्लो म्हूण पीआयच्या मुख्य सचिवाक चीट. ताचेर मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार मुख्यमंत्री उलोवपाक सोदिना. पीआयचो स्टेटमेंट आसा की डीजीपीन प्रेशरायज. कार्लूस म्हणटा क्रायम ब्रांचाक केस दिला ती आनी पुलीस अधिकाऱ्याच्या इन्व्हॉल्वमेंट आशिल्ल्याची केस दोनूय खंय वेगळ्यो. सीबीआय वरवीं चौकशी करची म्हूण कार्लूस मागता. That if the matter is handed over to crime branch, there are bigger players involved, more police force officers, senior officers involved. The matter must go to CBI, cannot be investigated by the crime branch or any branch of the government of Goa. युरी म्हणटा हे रावण राज्य. पुलीस आनी राजकारण्यामदीं खंय समन्वय. घर मंत्री म्हूण मुख्यमंत्री वोगी कित्याक काय प्रस्न. Is this state of Goa turning towards Ravan Raj? And when he holds home ministry, it is a failure on part of the home ministry. This is a total collapse of law and order in the state. डीजीपी आणि बीजेपी मधील नेक्सस. गोयचे हाय लेव्हल पुलीस अधिकारी स्टाफाक प्रेशरायज करून जमनींचो सौदो करतात. आसगांव प्रकरणात अटक केल्ल्या बाउन्सरांचे बीजेपी अध्यक्षा वांगडा खंय फोटो आसात. गोंयच्या पुलिसाचेर दबाव हाडून हे नेक्सस बिटवीन डीजीपी आणि बीजेपी हे जो मेरेन जे भायर येना आणि समज जर तर हे पुलीस जे हायेस्ट ऑफिसराचेर जे आसात ते जर तर आपल्या सबऑर्डिनेट स्टाफांक जर तर प्रेशरायज करून गुंडागर्दी करून जर तर गोंयचे जागे जर हडप करपाक सोदतात, जे बाउन्सर जांकां अरेस्ट केल्या ते बीजेपीच्या आमदारा बरोबर दिश्टी पडटात, गोंय राज्याच्या बीजेपीच्या अध्यक्षा बरोबर दिश्टी पडटात. उत्पल पर्रीकार म्हणटा लोकांचो पुलिसावेलो विश्वास गेलो. आसगांवच्या केशीत पुलिसांचो हात आसा काय म्हूण प्रस्न. पुलिसावेलो विश्वास परत येवपाची खंय गरज. कोण बाउन्सर आशिल्ल्या तांचेर केशी घालच्यो. कनायविंग आसा म्हणजे भितर शामील आसा आनी ताच्या खातीर जो ट्रस्ट एक आसूंक जाय पुलिसांचेर तो खंय तरी लोकांचो हलतलो. आनी आज जे सस्पेंड केल्ल्या पीआयन दिसता डीजीपीचें नांव घातलां तातूंत तो कॉन्फिडन्स सामकोच वतलो. सारकी इन्क्वायरी जावन ते ट्रस्ट लोकांचो परत येवंक जाय डिपार्टमेंटाक. केसी घाला किडनॅपिंगाच्यो, अटेम्प्ट टू मर्डर केस घाला. दुसरो बाउन्सर खंयच्याच गोंयकाराक परत हात लावूं शकना. विजय म्हणटा आपल्या नांवान बेठ्ठो बोवाळ. आपली 2012 पर्रीकारान काडिल्ली सेलडीड आतां खंय व्हायरल करपाक लागल्यात. जे पुलीस ऑफिसर हातूंत कॉम्प्लिसीट आहा तांकां सस्पेंड करचे आनी एक गुंडांचेर सक्त कारवाई जावची. म्हजी एक 2012तली सेलडीड जी मनोहर पर्रीकारान तेन्ना काडिल्ली की हांवें एक शर्माक जमीन विकिल्ली म्हणून ती आयडी घेवन म्हजेर एक कंटिन्युअस हें जावपाक लागलें की हांव हें कॉम्प्रमायज करपाक इनवॉल्ड आहा. गोंया भायल्यान गुन्यांव करून गोंयांत येवन रावतात तांकां ह्याच पुलीस अधिकाऱ्यांचो आसरो आसता काय म्हूण दक्षिण गोंय खासदार कॅप्टन विर्याताचो प्रस्न. आसगांवचो विशय सुटावो जायना जाल्यार खंय संसदेत आवाज काडटलो. Whoever commits crime in some other part of the country goes to Goa and hides. Was this happening under the direct coverage of some of the senior most police officers in Goa? And if nothing happens, I will be forced to raise this matter in the parliament. आमदार मायकल म्हणटा केस फाटी घेवपाक व्यवहार जाला. तातूंत खूब जाणांचो खंय हात आसा. केसीची खोलायेन चौकशी जावची. आता कितें जालां, व्यवहार जाला. जेन्ना ती ओनर म्हणटा की आपल्याक केस फाटी घेवपाक जाय, हितून व्यवहार जाला. आता कितलो पासून व्यवहार जाला तो पुलिसान चौकशी करपाची गरज आहा. चीफ मिनिस्टरा कडेन आमीय उलयल्ले आहा. चीफ मिनिस्टरान सांगला आय विल नॉट विथड्रॉ द कंप्लेन.
मुख्यमंत्र्यान पुराय प्रशासन IPS आणि IAS लॉबींच्या हातान दिला आणि तेच आता गुंडागिरी करपाक लागल्यात. मुख्यमंत्र्याचो तांचेर मातूय कंट्रोल ना. तांकां BJP सरकाराचो भ्रष्टाचार खबर आसा ते तोंड उगडीत म्हूण मुख्यमंत्री वग्गी आपाच्या अमित पालेकराचे ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आसगाव घर मोडपाच्या प्रकरणात आगरवाडेकार फॅमिली फाटीफुडे. आदी भोवसांक आदाराक उलो, उपरांत बिल्डरा कडेन कॉम्प्रोमायज. आता प्रेशराची भाशा. तांचेर खंय पूजा शर्मा म्हणटा तिणे प्रेशर घालो. PI प्रशलाक कित्याक सस्पेंड केला काय म्हूण फॅमिलीचो प्रस्न. तो खंय आदार करूंक सोदतालो. आमदार विजयाचोय खंय कसलोच हात ना. हांव आतां म्हणटा हांवें 6 म्हयने जाले हांव हितून इन्वेस्टिगेशन घेवन आसा. हांव सांगता तुका एक्रॉस की पूजा शर्मा हितून ना. इट इज बिकॉज वाय बिकॉज इट इज टोटली अ आउटसोर्स मॅटर. जे मनशांनी हांगा विकल्या ताका तेणें सांगलां की हें सगळें क्लॅरिफिकेशन दितलें आसा पळय सगळें डेमोलिशन बी आमी तुका करून दितले. पावता खंय दुसरे कोण सस्पेंड जाता पुलीस बाबडे जर सस्पेंड जाता. पुलीस वेर सिरियसली अंडर प्रेशर. हांव 6 म्हयनेसून घेवन येता कोण फायल घेवपाक तांकां ते बाबडे हेल्प करपाक आमकां दिसतालें तांकां स्पेशली PI प्रशाल देसाय तांकां फायल करपाक सुद्दां दिसतालें घेवपाक दिसतालें तांकांय दिसतालें खंय तरी गोंयकाराचेर अत्याचार जाता पूण दबावान खाली ते घेवपाक पावले ना. तर हांव कितें म्हणटा आतां ताका सस्पेंड करप ही खरी एक वायट गजाल घडल्या. तर हें सगळें अशें जावचें न्हू. रायट डायरेक्शनान जे इन्वेस्टिगेशन वयचें अशें म्हणून आमी एक अटेम्प्ट केल्लो. सो हे अटेम्प्टा फाटल्यान आमकां इतलें हें जालें की तुमी 6 कोटी खाल्ले काय तुमी इतले कोटी खाल्ले काय तुमी पयशे घेतले काय पुजेसून अशें म्हणून आमकां आतां नाकाच जाल्लें हें सगळें. तर हे आज इन्वेस्टिगेशनाक आज एक वेगळें वळण येयलां. विजय सर थँक्यू म्हणपाक गेली. त्याचो इन्वॉल्वमेंट काय ना. थँक्यू कित्याक खातीर म्हणपाक गेली. सोमार दीस आमकां अपॉइंटमेंट आसलो सो आमकां बुधवारा मेळ्ळो. तो हांगा येयल्लो. विजय सर केन्ना येयलो. त्याचो मनीस विजय सरदेसायचो हितून किऱ्यानूच कसलोच हात ना. प्रेशर प्रिया शर्मा काय पूजा घातला. पूजा शर्मा नीट UGC प्रश्नपत्रिका लीक प्रकरणात संसदेन गोंधळ. प्रधानमंत्र्यान संसदेन खुलासो करचो म्हूण विरोधकांचो नेट. विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी सयत हेर खासदारांची मागणी. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणटा चर्चेक तयार. आदी राष्ट्रपतीचे अभिभाशणाचेर चर्चा जावं दी. उपरांत नीटाचेर सभापतीन स्पश्ट केले. विरोधकांनी कामकाज जावंकूच दिलें ना. हावेरी पुणे बेंगलोर हायवेर भयानक अपघात. 13 जाण आगताक गेले. 4 गंभीर जखमी. तांचेर हॉस्पिटलांत उपचार चल्ल्यात. शिवमोगाच्यो 3 फामिली खंय सौदत्ती यल्लमा देवीच्या दर्शनाक गेल्ल्यो. येतना टेम्पो ट्रॅव्हलर रस्त्या कुशीक उबे आशिल्ल्या लॉरीक मोकली. ड्रायव्हराचो गाडयेवेलो खंय कंट्रोल गेलो. शिवमोगा हांगासरले 3 फॅमिली सौदत्ती कर्नाटक हांगासरल्या यल्लमा देवीच्या दर्शनाक गेल्ली. ह्या यल्लमा देवीचे दर्शन घेऊन ती आपल्या गावाकडे शिवमोगा हांगासर परतत असताना पुणे बेंगलोर या नॅशनल हायवेचेर हावेरी जिल्ह्यातल्या बॅडगी या तालुक्यात बॅडगी हांगासर थांबिल्ल्या एका हायवेचेर थांबिल्ल्या एका ट्रकाक त्या टेम्पोन धडक दिली. तेज्यात 13 जणांचो जागीच मृत्यू जाल्लो आसा. तशेंच 4 जण गंभीर जखमी असून तांकां शासकीय इस्पितळात उपचारा खातीर दाखल केल्ले आसा. मिळालेल्या म्हायतीनुसार तो ड्रायव्हर आशिल्लो तेजो अचानक डोळो लागिल्ल्यान आपल्या वाहनावरचो ताबो सुटलो आणि त्या टेम्पून डायरेक्ट त्या हायवेच्या सायडीक लायलेल्या पार्किंग केल्ल्या माल वाहतूक ट्रकाक धडक दिली. तेका लागून हो अपघात घडलो. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन A, B सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. सरकारी स्किमीर घेतिल्ली गोरवां रस्त्यार भोंवतना मेळ्ळी जाल्यार त्या दुधकाराची स्कीम बंद जातली.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. रस्त्यार हेडपी गोरवांक लागून जावपी अपघात कंट्रोल जावचे म्हूण खंय निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री सांगता, फोंडें पालिकेन हेडपी गोरवांक निरंकाल उबारिल्ल्या गोशाळेच्या उक्तावणाक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. आमी बरेचशे फावटी जर एक्सिडंट पळयत, दर दिसाक एक मनीस एक्सिडंटान वयता, कमीत कमी एक. वर्साक 365 लोक एक्सिडंटात मरता. भितरले 25% लोक जे आसा पळय न्ही, हे गोरवांच्या एक्सिडंटान मरता. गुरू आयले म्हणून गाडी तेवटेन घेतली, पडलो आनी मेलो. आतां हेका जबाबदार कोणाक धरतले? लोक म्हणटा सरकार जबाबदार. आमी जेंकां गायी दिल्यो म्हणजे कामधेनूच्या अंतर्गत, त्या गायी घेवपाक आमी तांकां 60,000 रुपया दिल्ले. तेंचे दूध काडून जाल्यार काय तेय बी गायी रस्त्यार सोडपाक लागलेले आसा. हांवें आतां तेंय सांगलां, जी कोण गायी डायरेक्टरान नोट करचे, फाटलेय फावटी सांगलां, तेणे आजून इम्प्लिमेंट करपाक सुरू करूंक ना. जी कामधेनूच्या अंतर्गत गाय घेतल्यान ती जर रस्त्यार दिसत जाल्यार तेजी स्कीम कायमची बंद करणी, सगळे पयशे परत भरूंक लाय ताका. गरज आसा, कारण ते गायक जर आमी 60,000 रुपया दिल्या, तुका दूध काडपाक आनी दूध विकपाक दिला, ती रस्त्यार सोडूंक दिवंक ना. ते गायीक तरी रस्त्यार सोडची न्ही. म्हणून कामधेनूच्या अंतर्गत दिल्ल्यो गायी ह्यो रस्त्यार दिसत जाल्यार तेजी पूर्ण स्कीम बंद करून सगळे पयशे रिकवर करून घे. सरळ आसा, कारण आमकां आनीक समस्या क्रिएट करपाची ना. आमी तुका धंदो करूंक दिले आसत जाल्यार त्या लोकांक मारूंक दिवंक ना. म्हजें स्पश्ट मत आसा आनी ह्यान फुडें कडक इम्प्लिमेंट कर. प्रत्येक वेटरनरी ऑफिसराक सांग, जर दिसता आसत, कारण तिका आमी चीप लायल्या, रस्त्यार आसलेली तुजी HF गाय किंवा तुजी दुसरी गाय ही दिसून येता. म्हाका खबर आसा, कारण हांव स्वता डेरी चलयता. जे गोमांचल डेरी त्यांनी सांगले त्या प्रमाणे म्हजी स्वताची डेरी आसा. 700 ते 800 लिटर डेली दूध आमी गोवा डेरी किंवा सुमूल हाका घालता. त्या ती तांच्योय समस्या आनी बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स खबर आसा, म्हणून ह्या विशयाचेर हांव उलयतां. उद्देग मंत्री माविन दिल्ली अर्थमंत्री सीतारमणाक मेळ्ळो. सेगीत 6 फावट बजेट मांडपी ती पयली अर्थमंत्री. तिका परबी दिली. गोंयांत बेकारीचो इशू, तरणाट्यांक एम्प्लॉई परस एम्प्लॉयर करूंक उर्बा दिवपी एखादी स्टार्टअप स्कीम काडची म्हूण माविनाची मागणी. गोंयचे एक्सपोजिशन दर्जेदार आंतरराष्ट्रीय पावंड्यावेले जावचे म्हूण माविनान आर्थीक मजत वाडोवन मागल्या. होय, गोंय खातीर हांवें 2च विशय काडले. एक म्हणल्यार म्हण सांगलें, गोंयचे खातीर एक आमची ल्हान स्टेट, आमकां कितें मायज पयशे ते स्पेशल गोंयचे खातीर कितें दी. आनी ती मागणी करतना एक मागणी हांवें स्पेसिफिकली केली की आतां आमचे गोंयान ट्युरिजम स्टेट जावन आसा, आमचें एक्सपोजिशन जावपाचें आसा. एक्सपोजिशनाच्या नांवान कितें तरी इन्फ्रास्ट्रक्चराचें बांदकाम मायज जावपा जाय. सो एक्सपोजिशनाच्या नांवान आमकां मातशे मायज पयशे दी गोंयचे खातीर. आनी एक इंटरनॅशनल इव्हेंट कशें, खऱ्यांनी एक व्हडले इंटरनॅशनल इव्हेंट एक्सपोजिशन ऑफ रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर जावन दी, ही हांवें तेजे कडेन मागणी केली. आनी हांव अपेक्षा करता हें बजेटान येतलें म्हूण. तेच भाशेन हांवें सांगलें, बेकारसाण वाडत आसा, सगळ्यांक सरकारी नोकरी तरी आमी दिवपाक शकना. आनी हांव म्हूण सांगलें, आतांच एक स्टार्टअप महाकुंभ प्रोग्राम आसलो विथ स्टार्टअप्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री. हांव चीफ गेस्ट आशिल्लो, दिल्लीच म्हाका आपयल्लो. आनी हांगा जेन्ना सगळे स्टेट्स पार्टिसिपेट जाले, एकूच दिसपा येता युथा मध्ये एक मातशें फ्रस्ट्रेशन आसा, जॉब ना म्हूण. सो स्टार्टअप म्हण नाका, आनी कितें तरी तांकां संदी मेळपा जाय. आपल्या ओन पांयार उबे रावन एम्प्लॉयमेंट पळयनासतना तेणी एम्प्लॉयर जावपा जाय. आपल्याकूय एम्प्लॉयमेंट स्वताचे कितें तरी आपली स्वता व्यवसाय करपाक आनी दुसऱ्यांकूय एम्प्लॉयमेंट दिवपाक. हे बजेट प्रेझेंट करता तेन्ना हे एक सिग्नल वचोन दी म्हूण. देवळांनी प्रसादाक वापरतात ते तेल तूप शुद्ध आसता हाची गॅरंटी ना म्हूण ओम सर्टिफिकेटीच्या उत्पादनांतल्यान देवस्थानांनी सात्वीक आनी शुद्ध प्रसाद करूं येता. तशी घोशणा शेनवारा रामनाथी वैश्वीक हिंदू राष्ट्र महोत्सवान जातली. शुक्रारा हिंदू राष्ट्र महोत्सवांतल्या हिंदू मंदिर संस्कृती रक्षा सत्रान हो विशय आयलो. मार्केटात मिक्स्ड आनी भेसळ आशिल्ले तेल तूप येता आनी ते धार्मीक कार्यावळीं खातीर वापरले वता. देवळांनी प्रसादाक वापरतना ते तेल तूप शुद्ध आसता हाची गॅरंटी ना म्हूण ओम सर्टिफिकेशनाच्या उत्पादनांतल्यान देवस्थानांनी सात्वीक आनी शुद्ध प्रसाद करूं येता. तशी घोशणा शेनवारा रामनाथी वैष्णवीक हिंदू राष्ट्र महोत्सवात जातली. मजगती रामनाथी अधिवेशनात देवळां आनी शाळांकडे बार्रांक मान्यताय दिवपाचेर आक्षेप.
काल मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला की हा जो निर्णय आहे हा 1980 पासूनचा आहे आणि या निर्णयामध्ये सरकारने सध्या फक्त फी डबल केलेली आहे. परंतु आम्हाला ह्या दृष्टिकोनातून एक म्हणायचं आहे की हा आदेश सरकारने जो नवीन काढलेला आदेश आहे तर तो देखील आम्ही बघितला. आमची भूमिका ही विरोधाची किंवा विरोधकांच्या दृष्टीने नाही आहे, कारण राजकीय विरोधक हे केवळ त्यांनी एवढं केलं आणि आम्ही एवढं केलं ह्या दृष्टीने विचार करतात. आमचं म्हणणं हे आहे की गोवा राज्याची एकूण प्रतिमा समाजामध्ये जी होते, कारण त्या आदेशामध्ये जुने जे बार आहेत त्यांची फी डबल करण्याचा उल्लेख आहेच, परंतु विशेष पर्यटनाच्या विशेष अपवादात्मक निर्णयाच्या द्वारे त्या ठिकाणी नवीन बारला देखील परवानगी देण्याचा त्याच्यामध्ये उल्लेख आहे. त्यामुळे आमचं म्हणणं आहे की मुख्यमंत्र्यांनी हे स्पष्ट करायला पाहिजे की हा निर्णय जो आहे हा केवळ जुन्या बारला त्या काळामध्ये दिलेल्या परवानग्यांना लागू आहे, नवीन अशा प्रकारच्या कुठल्याही परवानग्या दिल्या जाणार नाहीत, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करायला हवी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि शिरीष कुंकळेकार. वेळसाव शेतात इगेवेल्या तळ्यार भोंवतल्या मानग्याक राना खात्यान धरले. बेरेस्तारा सकाळी राना खात्या कडेन शेतकारांनी कागाळ केल्ली. सांजे मेरेन राना अधिकाऱ्यांनी घाल्ल्या सेफ्टी नेटान ते मानगे सापडले. शेतकार आनी थळाव्यांक आतां खंय भंय ना, आमदार आतोन सांगता. खबर आसा आमी वेलसांव गांवचो आमचो धाकटोसो गांव आनी हिंगा तळें आसा. तळ्या हें म्हाका दिसता हे क्रोकोटायल्स काल आमचे भाव सगळे शेतकार भाव कोणाक सगळे आमी आनी पयलें दिसता. आनीक आयज ते आमचे जे ऑफिसरान आमी रोखडे कॉन्टेक्ट केले आनी ऑफिसर जे आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे काल येयले आनी ताका एक केज ते हाडला आनी ताका रातीन दवरलें. ते आयज आमकां हिंगा राती म्हाका दिसता हितून पडलें. आज एक पीस जालो हिंगा मातशें आमगे फार्मर्स सगळे बेजार जातले, म्हणजे आमी शेतान देंवनाय आनी पोतून आमकां कितें जातलें आनी हाय कितें तशें. पूण एक जरी हें मेळ्ळो की तें आतां दिसपडें सो हांव फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक अर्जंतान देबोर कर म्हणटा. आनी आतां शेतकारांकूय हांव सांगूंक सोदता म्हणजे आतां भिवपाची गरज ना, कित्याक ऑलरेडी दवरलां आनी भिरांत आतां एक गेले अशें की हांवूय बरो भितालो की म्हजीच कामदारां ती भिताली. हांवें तांकां थोड्यांक कळलें बाबा कडेन पात्रां आमी देंवना म्हणटालो. सो आतां एक भिरांत आहा तीशी गेली. Yesterday we got a call from the villagers saying that there is a crocodile and we managed to rescue it and we will release it in its natural habitat. And one simple message to the villagers of Velsav, Pale, we should learn to live with the harmony with these wild animals also. म्हापशान नवे इंटरस्टेट बस स्टँडार एफडीएन धाड घालून खावपाचे जिन्नस जप्त केल्यात. भायल्या राज्यांतल्यान बसी वरवीं खावपाचे जिन्नसाची पाकिटां आयिल्ली. खंयच्याच प्रोडक्टाचे खंय परवाने नाशिल्ले. ही पार्सलां कोणाची ताचेर कारवाय जातली म्हूण एफडीए सांगता. Today we have carried out a special drive. In fact, the Food Safety and Standards Authority of India has asked us to carry out drives to check the transportation of food, because many a times we focus on the restaurants, but transportation chain is also important. So today we have come to see of how the food is coming in, whether the proper storage conditions are maintained, and if there are any non-compliances, and who is booking the food also, so whether the food is going to the right people. So we have started early in the morning today at around 5:30 the teams have arrived and checks are going on. So more or less we have seen that few of them are very compliant, they are carrying out proper icing and also we have drawn samples and we have allowed them to take the stock. One or two non-compliances are there where the consignments are booked with from people who don't have licenses. So such consignments we have detained. We are carrying out the further investigation in these cases. What exactly? Some ready-to-eat products like these aloo tikkis and all, which were booked by some cloud kitchen. They don't have a license, so we have currently detained that. And there are some masala items without labels, and also all such items have been detained. We have to book them under the Food Safety and Standards Act, and we will also be intimating FSSAI. मेरशे स्क्रॅपयार्डान बेरेस्तारा लीक जाल्लो तो क्लोरीन गॅस सिलिंडर. थंयच्या 23 जाणांचेर परिणाम जालो. 13 जाणांक जीएमसीन व्हरचे पडले. तातूंतल्या 8 जाणांक उपचारा उपरांत घरा धाडले. 5 जाणांक वैजकी देखरेखीन दवरल्यात. सरपंच म्हणटा स्क्रॅप यार्डाचेर कारवाय जातलीच. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर,
फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.